हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम मार्सेलोना आयलेली. 2-3 म्हयने पयले हांवें एक रवींद्र भवनान बेन आग्नेल बाब थिंगा इन्चार्ज आसलेलो. तेन्ना हांवें एक इन्क्वायरी मारली बिकॉज कॅन्टीन फॅसिलिटी सारकी बंद उडयलो म्हण थिंगा. सो हांवें जाण जावपाक जाय आसलेलें की रवींद्र भवना मॅनेजमेंट कोण आहाय आनी कोण स्टाफ कितें आहा तो जाण जावपाक. आनी तेदोन ती आरटीआय मारली तेदो हांव शॉक टू सी ऑलमोस्ट आउट ऑफ 33 इन रवींद्र भवन ओनली 3 वर फ्रॉम द मायनॉरिटीज. हांवें एक विचार केलो एक आरटीआय घालून चोवया म्हणून कितें अशें करून जाता काय स्टाफ कितें आसना थिंगा. सो द डे वेन आय वेंट टू रवींद्र भवन not during the listed holidays of the Ganesh Chaturthi, unlisted holidays जेन्ना हांव गेलो रवींद्र भवनाक I could not find any much staff, hardly 2 or 3 people were there. तेन्ना हांवें एक आरटीआय घायली रवींद्र भवनान and I got a list of people who are permanent staff in Ravindra Bhavan. This is the permanent staff names. आणि हे परमनंट स्टाफ नेमात जेन्ना हांवें नांवां सगळीं चॅक केली तेन्ना आय केम टू नो देर इज नॉट मोर देन 3 people in रवींद्र भवन्स परमनंट स्टाफ आउट ऑफ 28. सो एक जरी तर एक मायनॉरिटी तुम रिप्रेजेंटेशन दिवंक करपाक सोदनाय प्रॉपरली some equal representation as per the percentage of the population or percentage of the people who are participating konai jaitu, there will be a lot of ups and downs. मागी म्हणल्यार तुमी गोंयकार काम कोनाय केसो काम कोनाय थिंग जेन्ना हांवें त्यो जॉब चोयले थिंग क्लरिकल जॉब जाय स्टेनो जाय टायपिस्ट जाय पियून जाय साउंड इंजिनियर जाय पोट जोडपाक मनीस जाय असले कामां तुमकां मनीस मेळ्ळे मायनॉरिटीजांतले. सो आर यू ऑल ट्रायंग टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत टू कंप्लीटली वायप आउट द कल्चर्स ऑफ द गोवन्स इन द नेम ऑफ पोर्चुगीज कल्चर. आतां पोर्चुगीज गेल मरे दीस डीएनए आय टोल्ड यू इज नॉट पोर्चुगीज. ही डीएनए पळया ही तुमगेली गव्हर्मेंटा पळया ही तुमगेलीच सांगील मरे 100 रुपया. वाय ऑल वॉन्ट टू डू. आता दुसरो मुद्दे येयला. रवींद्र भवनाचो चेअरमॅन आता तालक बाबा केला राजेंद्र बाब तालक. काल जेन्ना म्हाका कळटा तेन्ना म्हाका एक अनरेस्ट जातालें भितरल्यान. हे कितें कोत कितें तितू आयदर एक तियात्र फ्रेटर्निटी आसना आनी तितू ते मायनॉरिटी आसनाय. येयलोले वर्सां असल्यांची बरें आय कॅन अंडरस्टँड इट इज जस्टिफायबल ऑर इट इज डिबेटेबल. राजन बाब तालकाचे कॉन्ट्रिब्युशन बरें आहा जायते आहा तेणें कॉन्ट्रिब्युशन केलें. ही इज कमिंग फ्रॉम दॅट सेम फील्ड ओके. बट जेन्ना ती कावन्सिल ऑफ मेंबर्स जेन्ना चोयले 10 to 10 म्हाका एकलो कोणूय वळखीचे फ्रॉम तियात्र फ्रेटर्निटी म्हणून दिसती पडलें. कोण एक मिलाग्रीन आनी कोण सावियो म्हणून आहाय. बट आय डोंट नो वॉट इज द कंट्रिब्युशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड इन द फील्ड ऑफ तियात्र जावं नाटक. आय हॅव नो इश्यू तेम गायल म्हूण. बट माय इश्यू इज वेल नोन तियात्रिस्ट आहाय तियात्र आर्टिस्ट जावं डायरेक्टर्स रायटर्स पोएट्स जावं कांतोरिस्ट जायत जाण आहाय न्हू. तुमकां आख्ख्या गोंयांत मरे तुमकां एकलो देगून मेळना तियात्र वो नाटक फ्रेटर्निटीलो. वाय डू यू ऑल डू दीस. आनी आय थिंक इट इज हाय टायम दॅट तालक बाब हॅविंग अ स्टेचर ऑफ यू इन दॅट पोझिशन. म्हाका दिसता तुवें हेजेर परत चिंत लावपाक जाय एंड यू प्लीज इन्फ्लुअन्स द गव्हर्मेंट टू सी दॅट एटलीस्ट एक रिप्रेझेंटेशन दी तियात्रिस्तांक. You will win the hearts of Goans. Otherwise, it will give a color that you are also one of the people who is
saying yes to yes with the dreams of Dr. Pramod Bab. हें बंद जावपाक जाय न्हू. दुसरें म्हणल्यार आर्नल्ड बाब, हांव वळखता आर्नल्ड कॉस्ताक. तो म्हाका वळखना आसतलो, पूण तेगेलें कंट्रिब्युशन स्पोर्ट्स फिल्डांतूय आहा. आनी ते नॉन स्टॉप संस्था पळय आहा कोंकणी, तेजो तो प्रेसिडेंट कितें आहा. नॉन स्टॉप संस्था प्रोबेबली म्हाका दिसता इट वॉज ड्युरिंग रोसफन बाब, मारियो बाब, जॅकॉब बाब, तेमी ही संस्था घडोवन हाडलेली आनी आयज तो इन्चार्ज आसा. तुजो स्टेटमेंट चोयन म्हाका एक विचित्र तरेचे मनान येयलें की तुका बॅकग्रावंड आहा आर्नल्ड बाब तियात्रांचो, तुगे स्टेटमेंट चोयन मातशें दुखेस्त जालें. तूं म्हणटा इट इज फायनली द डिसिजन ऑफ द गव्हर्मेंट. Nobody denies that, nobody debates that. Decisions are all made by the government when the machinery is of the government. But you are not of the government, no? You may be working sometimes with the government. But you, as yourself, as an individual, you are not the property of the government. You are the property of the goans. So I think, if I can make a statement that एक representation तियात्रिस्तांगे आसपा जाय आसलोलें, जाल्यार हांव एक आवंडो दोता तुवें तो स्टेटमेंट करपा जातालो. सिन्स यू हॅव मेड अ स्टेटमेंट इन द प्रेस, तूं स्टेटमेंट कोना जालो, तूं त्या पिक्चराय नासलोलो. पूण जेन्ना तुगे स्टेटमेंट वाचलो, तूं म्हणटा फायनली इट इज द गव्हर्मेंट एग्रीड. बट फायनली वेर इज युअर स्टँड? And it is nothing out of your domain, no? Because you are in the Kokni Sanstha, that non-stop Tiatr. So I think you could have at least said a passing remark saying that, yes, that you also would wish if one Tiatrist would have been in that committee, in that council. So, ye ami jari tor konai, awaz kon nai. Amgelo Jaitor, if you don't speak, there is a saying. So atrocities and injustice are done not because people who do the atrocities. There are type of atrocities, injustice is being done. When 90% of the income or revenue is generated Tiatr fraternity or through nataks, or through some cultural program, prominent is the Tiatr. So 90% the revenue generates zata. Then why not one representation dipaki zala? There is no hard and fast rule, no? Teka Tiatrista घेचलो म्हण act ha, o kite amendment halo ha, there should be no Tiatrist म्हणून. So when it is an open forum, government could include anybody, right? So then, since the government has not included and since you made a statement, Arnal Bab, I think म्हाका दिसता तुवें एक आवाज करचो म्हूण म्हाकाय दिसता. आनी हांव आनीक एक म्हायती मागतलो. राजन बाब तालुका कडेन कितें जाता जाल्यार तुवेंनूय तें करचें, तुवें आवाज दिवचो. आनी जाता जाल्यार एटलिस्ट एक तियात्रिस्ताक चेअरमॅन न्हू जाल्यार एक काउन्सिल ऑफ मेंबरान तरी दवरचो. आनी दवरचो म्हणल्यार अ पर्सन हू इज फ्रॉम दॅट फिल्ड. हेका लागून हांव म्हणटलो आमचें गोंय सांबाळया. हेय दिस इज वन ऑफ द लिव्स ऑफ डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत टू कंप्लीटली इरेज द कल्चरल ethos of Goa. So, हांव Dr. Pramod Baba कडेन मागतलो, don't be so harsh, don't be so rude, and show at least some soft corner for the common good. आमच्या गोंयकारा बसत, and something that we love. 25-30% of Goans love theatre and the theatrists and the artists.
एंड आय एम ऑल्सो वन ऑफ द बिग फॅन्स ऑफ द तियात्र. ताका लागून हांवें चिंतलें आयज हांवें ओगे रावचें न्ही, हांवें म्हजो एक आवाज हे संस्थेक दिवचो म्हूण हांवें चिंतलें. देव बरें करूं.